नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केकरेच्या अध्यक्षतेखाला घाल्ले समितीन केली पयली पळोवणी. कला अकादमीचे दुरुस्ती कामां त्रुटी आसात, मात ह्यो त्रुटी सुदारपाक स्कोप. पळोवणी उपरांत केकरेचे मत. मालक नाशिल्ल्यो जमिनी सरकार घेतलो ताब्यान, प्रक्रिया सुरू. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. विजय सरदेसाय म्हणटात, जमीन ताब्यात घेवन त्यो गोंया भायल्यांक विकपाचो सरकाराचो प्लॅन. भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराक केळशी पंचायतीचो धपको. नो डेव्हलपमेंट झोनांतले जमनीत रस्तो केल्ल्यान जाल्लो बोवाळ. जमीन पयली आशिल्ली तशी करून दिवपाचो पंचायतीचो आदेश. केप्यां कार आणि दुचाकी मदी भिरांकूळ अपघात. अपघातात तरणाट्याक जाग्यारूच मरण. दुसरो गंभीर जखमी. अपघाता फाटल्यान ड्रग्स कनेक्शन. फ्युरियोस थळावे पावले पुलीस स्टेशनार. दूधसागरावयल्या जीटीडीसीच्या वेबसायटीचो वाद. जीप ऑपरेटर्स संघटनेच्या विद्यमान समितीची आदले समिती वांगडे आड पुलिशेंत कागाळ. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना जीटीडीसीक वेबसायट दिल्ल्याचो आरोप. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराच्या बाबतीत आपूण लोकां वांगडा मुख्यमंत्री योग्य तो तोडगो काडटलो. रानमंत्री विश्वजीत राणेचे वक्तव्य. हरवळे पंचायतीचेर परतून मुख्यमंत्र्याचे वर्चस्व. पाचूय समर्थक उमेदवार जैतिवंत जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेंत बाबू कवळेकाराचो सोनू वेळीप जिखलो. राज्यातली रेशन दुकानां केंद्राचे मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण रंगयतले. हे रंगाक लागून रेशनाची दुकानां वळखूप जातले सोपे. उत्तर गोंयांतले सगळे रेशनवाल्या वांगडा जाल्ले बसके उपरांत संचालकाची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. केप्यां स्कोडा कार आनी 4 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. अब्दुल बादशाह अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. जाल्यार सुफियान शेख हाका गंभीर दुखापत जाल्या. केपेच्या अपघात प्रकरणाक आता वेगळे मोडून आयला. अपघाता फाटल्यान ड्रग्स कनेक्शन आशिल्ल्याचो आरोप करीत थळाव्या लोकांनी केपे पुलिशेक घेराव घातलो. अपघात जाल्लो त्या वेळार कारीत खंय घुवळे वखदां सापडिल्ल्याचो दावोय कांय जाणांनी केलो. देखून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून मरण पाविल्ल्या भुरग्याक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी आमदार एल्टन डिकोस्टा तशेंच थळाव्या लोकांनी केली. पळयात. आमगेलो यान भुरगो जशी 1 वर्स पयलीं जालो तेका आवय बापूय कोण ना. ल्हान भुरगीं 7-8 म्हयन्याचे आनी हो बी उबो आसतना तेका एक भुरगीं आतां गाडी मारता आनी तांकां 2 जाणां मारता आनी ऑन द स्पॉट एकलो भुरगो जाता. सो म्हाका दिसता आनी आतां आयकले त्या प्रमाणे थोडे ड्रग्सूय त्या गाडया मेळ्ळे. सो जायते असेंब्ली हे मुद्दे काडे गोंयांत ड्रग्स आसता, बॅनांचे ड्रग्साचे बेबदी काय सोरो हे भरपूर वाडलो म्हणून. आनी आमी सांगता प्रूफ पण दाखोवचे म्हणून. आज म्हाका दिसता प्रूफ आनी करपा नाका. ऑन द स्पॉट फॉरेन्सीक टीम येयल्ली आनी हे पोस्तो त्या गाडया मेळ्ळाय. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता केप्यांकून आख्खें गोंयां हे ड्रग्सा मॅनर्स मोठे बंद जावपा जाय. आनी कित्याक यूथ काबार जाला. यूथ काबार लोकांक इनोसंट भुरग्याक जीव गेला. आतां आमगे इतली मागणी की तेका त्या भुरग्याक जस्टीस मेळपा जायो. केप्यां वयत थंय गांजाचे स्पॉट्स आसात. हांव ते स्पॉट्स जाणा. हांवें हेच्या पयलीं भरपूर ट्राय केली जे हे स्पॉट्स दाखोवपाची आनी थोडी ऑफिसरां हे स्पॉट्स दाखयले पूण आयज एक केस आमकां मेळना. आयज जर हेंगे सांगले पुलिशेन सांगले की वस आनी एक 10 तालाव मार म्हळ्यार ते आत्तां वयता 10 तालाव मारून हाडटात. पूण तांकां एक ड्रग्साची जावं एक गांजाची जर केस करून हाड म्हणली न्हू जाल्यार तेंच्यान 1 म्हयनो जाल्या पासून एक केस करपाक तेंच्यान ताकद ना. पूण हे सगळे बीट पुलीस आसात तेंका सगळ्या कडेन खबर आसा. खंय खंय ते हे आसा तेंगे जंक्शन आसा ते जंक्शनाचेर तेंकां सगळी खबर आसात. हे पुलीस आमचे जे हे आहा ते कांय तेंचे एक्शन घेनात. हांव पर्सनल जाणा. हांव ते स्पॉट जाणा. जर कोणाक जाय जाल्यार हांव पर्सनल वचून तेंकां ते स्पॉट दाखयता.
जे जाग्यार स्पॉट जावन ते भुरगे पळय जे हे खंय गांजा जावं ड्रग्स जावं ते सिगार ओडटात. सीसीटीव्ही नुराची घराडेन सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा, तुजे ते सीसीटीव्ही कॅमेरा सुद्दां जो स्पीड कॅप्चर करपाक शकना. इतली स्पीडीन तो आयला आनी त्या भुरग्याक अरावंड मोकून 3 मोटरसायकलीक मोकून 30 मीटर सुमार मुखार मोकून तो तांकां ड्रॅग करीत घेवन गेला आनी व्हेकल म्हणटर तुमी इम्पॅक्ट स्पीडीचो इम्पॅक्ट पळयात. 30 मीटर जेन्ना तो मुखार व्हरता जाल्यार एक पोकलीन जेन्ना सुद्दां आसा पळय ते व्हेकल व्हरपाक शकना. म्हणटर ती इमॅजीन करात तो कितली स्पीडीन. आनी जेन्ना तेजे स्पीड व्हेकलाची जेन्ना तपासणी केली तेन्ना तेतून भितर ड्रग्स मेळ्ळे, खंय टिंटेड गाडी आशिल्ली, मॉडिफायड गाडी आशिल्ली. म्हणजे अशी जेन्ना घडटा तेन्ना एक खरीच पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. एक ल्हान भुरगें आसा तो त्या स्पॉटारूच तेजो जीव गेल्लो आसा. आयज हे वातावरण खंय तापलेल्यान खंय तरी म्युनिसिपालिटी, लोकल MLA तशें पुलीस दबावा खाली आसा आनी खंय तरी ह्या गोश्टीक ही कार आशिल्ली ती रोखडी कित्याक हालयली अशें लोकल जो कावन्सिलर आसा प्रसाद फळदेसाय तशेंच दयेश नायक जो एक्स चेअरपर्सन आसा तेणी बी हेजे बद्दल म्हणलें आनी अशें म्हणलें तेणी की केप्यां ह्यो गोश्टी चलता जाल्यार पुलीस कित्याक एक्शन घेना. हेजेर खंय तरी पुलिसाचे डायरेक्ट तेणी बोट दाखयल्लें आसा. खंय तरी केपे पुलीस ना जाल्यार केपे तालुका एरिया खंय तरी पुलीस फाटीं उरता. हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेच्या क्रिस्तानन पेडणेकर. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना दूधसागर पर्यटना खातीरची वेबसायट GTDCक दिल्ल्याचो आरोप करीत दूधसागर जीप टूर असोसिएशनाचे सध्याचे समितीचे आदले समिती आड पुलिशेंत कागाळ. कुळ्या पुलीस स्टेशनार ही कागाळ केल्या. GTDCन दूधसागर पर्यटनाची वेबसायट परती आसली तशी आमकां दिवची म्हणून जीप असोसिएशनाची मागणी कायम आसा. दूधसागरा वयल्या पर्यटनाचो वाद सोंपोवन सोंपना. पर्यटका खातीर GTDCन ऑनलायन वेबसायट सुरू केल्ल्यान थळावे जीप ऑपरेटर चाळवल्यात. तांणी पर्यटन हंगाम सुरू करपाक दिवचे नात म्हूण शिटकावणीय दिल्या. आता विद्यमान जीप ऑपरेटर संघटनेन पयलींच्या संघटनेच्या वांगड्याचेर पुलिसेंत कागाळ केल्या. पयलींच्या वांगड्यांनी खंय कोणाकूच विश्वासान घेनासतना वेबसायट GTDCक दिली म्हूण आरोप. अजून पर्यंत तरी आमकां फॉरेस्टा कडल्यान अजून पर्यंत चालू म्हणून आमकां नोटीस येयल्ली ना आनी आमी कशें म्हणून हें करतले. अजून तरी ते अशें आयकू येता कोण आयज चालू करपाचें आसलेलें. तेजेर म्हाका कांय तुमी तेन्ना डिसिजन कितें घेतलेलें आसा? तेजेर म्हाका कांय कमेंट्स करपाचे ना. तुमचे मध्ये ते फूट घालपाचे प्रयत्न चालू आसा म्हणून आमी एकजुटीन सध्या पयरूच काय जिपवाले आयच्यान सुरू करपाची तयारी नाशिल्ली. पळय आमचो ऑलरेडी त्या दुधसागर स्थळार कावंटर आसा तो बंद करून आमकां चलोवपाचें आसा अशें म्हणून सगळ्यांनी 431 लोकांनी सांगलां. GTDC कावंटर कित्याक लागून बंद करपाक मागता तुमी? जो आमी GTDC कावंटर बंद करपाक लागून एकूच कारण आहा की हेज्या पयलीं तो कावंटर नासलेलो आनी हेज्या पयलीं आमी आमचे असोसिएशन आनी फॉरेस्ट हे मेळोन आमी काम करताले. हो मदींच GTDC कावंटर येयलो म्हणून आमी ताका सगळे विरोध करता. पण हो बर्डन कोणाक जाता? तुमकां जाता काय कोण कस्टमर तांकां जाता? हो बर्डन आमकांय जाता, हो बर्डन कस्टमराचेर वयता, सगळ्यांकूच त्रास जाता. हो तो स्क्रॅप करपा लागून तुमी मागणी केल्ली आसा? आमी स्क्रॅप जावपा लागून मागणी केल्ली आसा. दोतोराक आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आसा तेजे कडेन आमी रितसर सगळे मांडलेले आसा. आमी कुळे पोलीस स्थानक हांगा आसा जे जाग्यार 2 दीस पयलीं दूधसागर जीप टूर असोसिएशन यांनी पयलींच्या कमिटीचेर कंप्लेंट केल्ली. ते चेअरमॅन जो प्रेसिडेंट आसलेलो अशोक खंडेबरकर, सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर यांचेर कंप्लेंट केल्ली की तेंच्यांनी आमची जी वेबसायट आनी आसा तेंच्यांनी ती भायल्या भायर कोणाक न सांगता तेंच्यांनी दिल्ली आसा अशें म्हणून तेणी कंप्लेंट केल्ली. त्या संदर्भात आज कुळे पोलीस स्थानकाचो जो PI आसा राघोबा कामत हेणी तांकां आयज हांगा आपयल्ले आनी त्या संदर्भात दूधसागर कमिटी हांगा येवन तेंच्यांनी आपले प्रश्न मांडलेले आसा. आनी ह्या संदर्भात आमचे कडेन जो दूधसागर प्रेसिडेंट आसा तोय उलयल्लो आसा. तेन्ना तेंची फक्त इतलें मत आसा जे हांगा कावंटर केला दूधसागर जो कावंटर आसा तो आमकां हांगा नाका. GTDC मार्फत जो कावंटर आसा तो आमकां हांगा नाका आनी जी रेट भरपूर आसा त्या रेट पळयल्यार हांगा ट्युरिस्ट रिटर्न वयता तेन्ना आमची काळजां खंय तरी दुखता अशें ते म्हणटा. कारण ते एकटे ट्युरिस्ट ते रावले जाल्यार एक तरी तेंची जीप सुट्टाली पूण एमावंट चड आसल्या कारणान पळयता आनी ते वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा. म्हणून आमकां हांगा GTDCचो कावंटर नाका अशें तेंचें मत आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर.
पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत येवपी गांवांच्या प्रस्नाचेर आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमची भूमिका मांडल्या. आता मुख्यमंत्र्यान हे प्रकरण फुडें घेवन वचपाक जाय. ह्या विशयात आपूण लोकां वांगडा आसा अशें वाळपयचो आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाकूच जैत मेळटलें असो विश्वासूय मंत्री राणेन उक्तायलो. ऑलरेडी पंचायतच्या माध्यमातून आमचं मत आम्ही ऑलरेडी सादर केलं. मुख्यमंत्र्यांनी आता ते पुढे न्यायचं त्यांचा प्रयत्न आहे आणि ते ऑलरेडी बोललेत. मला वाटतं मी मध्ये येऊन मुख्यमंत्रीकडे भेटून आमचे सगळे जे भूपेंद्र यादवजी आणि DG फॉरेस्ट आणि सेक्रेटरी एन्व्हायरमेंटकडं सगळे 70चे अफेक्टेड पंचायत मी दिलेले आहे. आम्ही लोकांबरोबर आहे आणि मला खात्री आहे की मुख्यमंत्री हा विषय केंद्रात योग्य तऱ्हेने ते मानून आम्हाला न्याय मिळू शकतो. हरवळे पंचायतीचेर परतून एक फावट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो शेक उरला. हरवळे पंचायती खातीर जाल्ले वेंचणुकेंत मुख्यमंत्र्याचे समर्थक उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायतीचे पोटवेंचणुकेंत सोनू वेळीप जिखलो. सोमारा सकाळी निकाल जाहीर जालो. हरवळे पंचायतीच्या 4 वॉर्डां खातीर आयतारा मतदान जाल्लें. सोमारा सकाळी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयात निर्वाचन अधिकारी मामलेदार प्रवीण गावस आणि सहाय्यक निर्वाचन अधिकारी दत्तात्रय परब हांच्या निरीक्षणाखाला मतमेजणी जाली. निकाल जाहीर जातकीर जैतिवंत उमेदवारांच्या समर्थकांनी जल्लोष करीत जैत मनयले. वॉर्ड नंबर 2तल्यान आदले सरपंच राजू मळीक हांकां हार खावची पडली. अजय मळीकान राजू मळीकाक हारायलो. वॉर्ड नंबर 3तल्यान ममता दिवकार, वॉर्ड नंबर 4तल्यान गौरवी नायक जाल्यार वॉर्ड नंबर 5तल्यान अस्मिता मळीक हे उमेदवार वेंचून आयले. वॉर्ड नंबर 1तल्यान देमगो मळीक हो पयलींच बिनविरोध वेंचून आयिल्लो. जी कितें कामां आहा ती फुडें हांव बरो सपोर्ट केला. म्हाका जसो जावंता तेंच्या आंदोलना खातीर हांव फुडें कामां करता. तसो बरो हेल्प केलो शिवराम बाईक तेजी अक्षता माईक हेणी बरो सपोर्ट केलो. गांवच्या कॅन्डिडेटांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. तूं आतां पयलेच फावट इलेक्ट जाता. हय पयलेच फावट. तेजे आतां फुडलें हें कितें आसा जी कामां पेंडींग उरली आमची गांवचो विकास जावपाक जाय जाल्यार कितें कितें कामां उरली ती पेंडींग जाल्यार ती म्हाका फुडें दुसऱ्या वर्सून सक्सेस करपाक जाय. कितेंच पंचायत इलेक्शन हरवळे वार्ड नंबर 1 ह्या वार्डांतल्यान हांव बिनविरोध डिक्लेअर जालो. तेन्ना हांव म्हाज्या हरवळ्याच्या गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं मागता. तशेंच हांव आमच्या सांखळी मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर यांच्यानी म्हाजे विश्वास करून म्हाका बिनविरोध हाडपाक सहकार्य केल्ल्या बद्दल तेंचेय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें मागता. आनी हांव देवी शास्त्री कडेन इतलेंच मागता की म्हाज्या कडेन फुडें बरी कामां घडोवन येवची. हरवळ्या ग्रामपंचायतीच्यो निवडणुका आत्ताच जाल्यो. ताजो रिजल्ट आयलो. 5य कॅन्डिडेट बहुमतान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आयले. हांव सगळ्या समेस्त हरवळकारांचे खूब खूब अभिनंदन पयलीं निवडून आयल्यांचे करता. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे करता. तशेंच गांवच्या लोकांचेय करता. हरवळ्यान नवीन पंचायत जावन सुद्दां फाटलीं 10 वर्सां हरवळ्या गांवांत जो आमी विकास करपाक शकले ह्या हरवळ्या गांवांतले लोक आनी हरवळ्या गांवांत निवडून येयल्ले पंच आतां निवडून येयल्ले 5य पंच सुद्दां त्याच पद्दतीत गांवच्या विकासात वांटो घेतले. म्हाका खूब अभिमान आसा. दोनूय फावटी पूर्णता पंचायती भारतीय जनता पार्टीची आसली. 3रे फावटी ही म्हज्या लिडरशिपीच्या सकयल भारतीय जनता पार्टीची निवडून आयल्या. हांव परत एकदां म्हणजे आमच्या पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हरवळ्या गांवांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे ग्रामस्थ ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. फुडल्या 5 वर्सांक अशाच पद्दतीत विकासात तांच्यांनी वांटो घेवचो. अशाच पद्दतीत गांवचो विकासा खातीर सदोदीत सरकार आनी भारतीय जनता पार्टी हाच्या बरोबर रावचो. हांव एज अ मुख्यमंत्री आनी आमदार पूण हरवळ्या गांवचो विकास करपा खातीर सदोदीत कटिबद्ध आसा. 5य जाणांचे 1 अनपोज आनी 4य जाण आज निवडून येयल्ले. ह्या 4य परत एकदां तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन आनी गांवच्या लोकांचे परत एकदां हांव आभार व्यक्त करता. जाल्यार मोरपिर्ला पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 6 खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकीत सोनू वेळीप हो 93 मतांनी वेंचून आयलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय सरकाराच्या मार्गदर्शनाप्रमाण पुराय गोंयच्या फेर प्रायस दुकानांक एक प्रकारचो रंग करपाचो थारायला. देखून लोकांक ही फेर प्रायस दुकानां म्हणून वळखुपाक येतली. तशेंच तिसवाडी आनी केपें तालुक्यांतल्या फेर प्रायस दुकानांचें रंगकाम केलां अशें नागरी पुरवण खात्याचो सहाय्यक संचालक तुळशीदास दाबोळकार हांणी म्हायती दिल्या. नागरी पुरवण खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमा वेळार ते उलयताले. नागरी पुरवण खात्याच्या मेळाव्याक उत्तर गोंयच्यान सुमार 250 फेर प्रायस दुकान विक्रेते हाजीर आशिल्ले. आयज आमी नॉर्थ गोवा जे फेर प्रायस शॉप डिलर आसा तांकां लागून ही मीट दवरलेली आमी.
बेसिकली ही धरलेली त्यांची वायबिलिटी म्हणजे त्यांची फेअर प्रायस शॉप आहा त्यांची वायबिलिटी म्हणजे तांकां फेअर प्रायस शॉप चलोवपाक मेळपाक जाय की तांकां फायदो जावपाक जाय जो आतां पर्यंत जाता तांकां दिसतालें की आमकां फायदो जायना सो तेंचे कडेन आमचो मिनिस्टर सर तेंचे कडेन इंटरेक्शन करून तांकां अंडरस्टँड करून आमी एक स्कीम करूंक सोदता की तितून तांची वायबिलिटी इम्प्रूव जातली हे आमचो मेन उद्देश आसलो तांकां आपोवपाक आनी हे आसलें ते इंटरेक्शन सेशन आसलें की तांकां सांगपाक तुमचे फेअर प्रायस शॉप जेन्ना चलयता तुमी आमी आतां मार्जीन वाडोवंक सोदता आनी दुसरे कसले प्रॉडक्ट आसा पळय न्हू ते आमी तेंचे कडेन दवरूंक सोदता तांकां आमी CSC म्हणजे कॉन्सेप्ट आसा पळय कॉमन सर्वीस सेंटर ते तेंच्यांनी चालू करपाचे थोडे ऑलरेडी रजिस्टर जाल्या जे कोण जावना तेंच्यांनी रजिस्टर जावपाचे आनी आपले मार्जीन जे आसा वायबिलिटी जी फेअर प्रायस शॉपाची इम्प्रूव करपाची आतां अशें तेंचे फेअर प्रायस शॉपवाल्यांनी थोडे सजेशन सांगले की तांकां ज्यो गोश्टी खबर नासल्यो फॉर एक्झाम्पल ऑनलायन रेशन कार्डाच्यो तांकां तेंचे ऑनलायन रेशन कार्ड कशें करपाचें न्यू रेशन कार्ड हे तांकां अंडरस्टँड करून दिले तेजे अवेरनेस क्रिएट करून दिले तांकां तेंचे थोड्यांक ते जे मार्जीन कशें वाडोवपाक जाय ताका लागून CSC ते एक टॉपीक घेतलेलो तेजे मार्जीन कशें लायफ इन्शुरन्स तेंच्यांनी दिवंक शकता बाकीच्यो सर्विसीस आहा त्यो दिवंक शकता लोकांनी ते खबर नासले तांकां खबर नासले ते आमी तांकां सांगपाचो उद्देश आसलो फेअर प्रायस शॉपवाल्यांनी जे सांगलें आमकां पळय तांकां आमी आतां एक्सप्लेन करून सांगलां एक्चुली कशें कितें वयतलें पळय ती स्कीम आतां ती स्कीम आमी आतां वर्कआवट केल्या ताका लागून तांकां आपयलें आमी ती स्कीम एक्सप्लेन करून सांगपाक सो तरी पूण तांकां सपोज डावट कितें आसा ते आमच्या ऑफिस आमचे कडेन मेळोंक शकता आनी तेंचे डावट क्लियर करूंक शकता आतां आमी जे प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा तें क्लियरली सांगलेलें जे आतां तुमचे हिंगातले मार्केटांतले 10 पयशे पॉस्ट डिवायसाक लागून 10 पयशे घेताले एका किलोचे ते आमी वे ऑफ करता आनी तेजेर इन्सेंटीव स्कीम करता एका टनाचेर 105 रुपया दिताले तांकां आमी इन्सेंटीव स्कीम फॉर युजींग पॉस्ट डिवायस ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी तांकां सगळे फेअर प्रायस शॉपाक एक सेम कलर कोडिंग करपाचें हें केल्लें आसा सो आमी ते कितें करपाक जे लोकांक पयसून कळपाक जाय की हे बाबा फेअर प्रायस शॉप न्हू सो ताका लागून आमी स्टँडर्ड कॉमन कलर कोडिंग आतां ऑल ओवर गोवा आमी सगळे तांकां आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑलरेडी तिसवाडी तालुक्यान केला मागीर केप्यां तालुक्यान केला बाकीच्या तालुक्यांनी PWD दिल्ले आसा तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो आनी तो सगळे तालुक्यांनी पेंटींग करून घेतलो दर एकल्यान गोंय हे TB मुक्त करपा खातीर वावुरचें TB हो कोणाकूय जावपाक शकता तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची तेच बरोबर कोणाय भितर जर TBची कसली लक्षणां दिसून आयली जाल्यार ताका रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल करचें अशें आवाहन वर्षा उजगांवकर हांणी केलें 2025 मेरेन गोंय हे TB मुक्त जावचें ह्या खातीर ही जागृताय केल्ल्याचें जॉन डिसिल्वाचें म्हणणें वर्षा उजगांवकर तशेंच जॉन डिसिल्वा हांणी भलायकी खात्यान आयोजीत केल्ल्या बक्षीस वितरण कार्यावळी उपरांत उलोवप केलें म्हाका अशें दिसता ह्यो ल्हान ल्हान सोशल मिडिया खातीर आमी कॅम्पेन केल्या तशेंच थिएटरा खातीर सुद्दां आमी ही कॅम्पेन केल्या तर तुमी जेन्ना ही फक्त एक कॅम्पेन ह्या दृश्टीन तुमी पळोवं नाकात की तुमच्या खातीर आमी केल्या हेल्थ मिनिस्ट्रीन हो घाट तुमच्या खातीर घालात तर म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मनशान मागीर तो श्रीमंत आसूं गरीब आसूं मध्यमवर्गीय आसूं ही सगळ्यांक लागू जाता अशें ना की फक्त गरीबाकच TB जाता कोणाकूय तो जावंक शकता आनी तो अशा मागीलदारांतल्यान येता आपल्याक अशें दिसता तो फ्रंट डोरांतल्यान येतलो म्हूण तो मागीलदारांतल्यान येता कळत सुद्दां ना की हो TB म्हणून तर हे म्हाकाय लागू जाता तर म्हाका तुमकां सगळ्यांक अशी विनंती करत दिसता की तुमी हे खूब गांभिर्यान घेवचें सिरियसली घेवचें आनी लक्ष दिवची ही एक ऍड म्हणून ती विसरून वचूं नाकात ती लक्षांत दवरात आणि तुमच्या आजूबाजू किंवा तुमच्या घरात किंवा तुमच्या मित्र परिवारात जर असो कोणी पेशंट दिसलो जो सातत्यान खाकता जाका सातत्यान जोर येता ही जी लक्षणां TBची आसात जर ती आढळली जाल्यार तुम्ही पाठपुरावो करून त्या पेशंटाक हेल्थ डिपार्टमेंट पर्यंत पावयात TB मुक्त गोंय करपाक आनी 2025 वर्स येता म्हणल्यार गोंयांत कोणाकूच TB आसपा जायना हो एक हेतू सो ह्या निमित्तान आमी जायते व्हिडिओ एडवर्टायज केले रील केले आनी लोकां मदें अवेरनेस करपाचे हे प्रोग्राम केले सो तुमी लोकांनी सगल्यांनी हे कामाक सांगात दिवचो आनी कोणाकूय केन्ना मुकली मागली जाल्यार टेस्ट करपाक गव्हर्मेंट मेडिकल हेल्थ सेंटरांनी फ्री आहा टेस्ट फ्री ऑफ द फ्री सगळे फ्री सो सगल्यांनी एकमेकाक सांगात दीन 2025 म्हणल्यार गोंय TB मुक्त करूया
गोंयांत उसगांव आनी शिरोडा हे पयले टीबी मुक्त गांव म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. रिल्साच्या माध्यमांतल्यान टीबी विरोधात जागृताय केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन नामनेची सिने कलाकार वर्षा उसगांवकर आनी फामाद तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वाची तोखणाय केली. गोंय जरी ल्हान राज्य असलें तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाचे मजतीन भलायकी क्षेत्रात उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन पुरस्कार वितरण सुवाळ्या वेळार उलोवन दाखयले. आपल्या लायफान जे कितें अचिवमेंट्स करपाक जाय वर्षा उजगांवकरजीन ऑलरेडी केल्ले आसा. आनी आयज पासून गोंया राज्यांत आमी जेन्ना पळयता की तेंच्या माध्यमांतल्यान जर कितें मॅसेजींग काय तरुण पिढी काय खंयचोय विशय आसल्यार ते व्हरपाक आमकां एकदम तेंच्या माध्यमांतल्यान ते लोकां कडेन पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता आमचे लोक बी तांकां आवडटा आनी ते जे कितें म्हणटा ते आयकून घेता. आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे टीबी मुक्त जो प्रचार आमी आयज चालू केल्लो आसा, जे आमी एक वेगळे तरेचे एक विजन घेवन आमी फुडें सरल्या. देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन की देश एक टीबी मुक्त देश जावंक जाय. पार्थ डिसिल्वाचो हांवें व्हिडिओ पळयलो, मॅडम वर्षा उसगांवकराचो बी हांवें पळयलो. आनी तुमी सगळ्यांनी आनी जे कोणी रिल्स बी केल्या ही खरी बरी गोष्ट. आनी देशाचे प्रधानमंत्री हे जे मोहीम चलिल्ली आसा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां अश्युरन्स दिता की राज्य हे अल्टिमेटली एक ग्रासरूट लेवलाचेर लोकां पर्यंत पावन आमी हे अवेरनस आनी सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी हे रिल्स आनी तुमी जे व्हिडिओ केल्या हे आमी पावपाचो प्रयत्न आमी करतले. तेज्या खातीर पंचायतीची बी गरज पडटा. हेल्थ डिपार्टमेंट युनिलॅटरी काम करूं शकना. उसगांव आनी शिरोडे पंचायती हांव खरेंच आभार व्यक्त करता कारण दे पास दॅट क्रायटेरिया वीच इज देर. कर्नाटका सावन गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गाडयेंत घालून हाडपाचो यत्न केल्ले गायेचे मांस मोले चेक नाक्याचेर जप्त केले. ह्या प्रकरणात कुळे पुलिसांनी दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतल्या. तशेंच ह्या गाडयेंतल्यान सुमार 350 ते 40 किल अशे गायचे मांस जप्त केल्यात, अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे दोतोर चौगुले हांणी दिल्या. म्हाका सकाळचे 7:30 मेसेज आयलो केशव गोव मास धरला आनी मागीर हांव इमिडिएटली आयलो न्हू पावलो. आतां सगळे आमी पयले इन्स्पेक्शन केले, वेट मेजरमेंट केले. अरावंड 350 ते 400 किलो आसा मांस ते आनी बैलाचे मांस. खंयच्यान मारून हाडलेले तेंचे बेळगांव सायडीसून हाडला. म्युनिसिपालिटी बस कर्नाटका बेळगांव सायड. कितले टोटल बैल कितले हाडले? 2 बैलाचे हाडले. 8 पीस अरावंड 350 ते 400 किती नेट वेट आता वेट केलो मुजेर केला न्ही. कितले दिसाचे आसतले? 2 दीस जाले. शनिवारा बी रातचे मारले आसतले आनी मग आयतार सोमवार धरले. पूण मास बरें आसतले ना अनहायजेनीक कंडिशनान ते. सो खंय व्हरताले बीन गोंयान विकपाक कितें कोणा तेंचे एक्झॅक्टली मडगांव आसी शकता पणजी तेंचे आसता न्ही फिरस. कोणाक डिटेन बीन केल्या पुलिसांनी? डिटेन 2 जाणां केला न्ही डिटेन. ड्रायव्हर आनी तो आसा बेपारी म्हणलो रियाद बेपारी. हे मासाचे कितले जातले एक्सपेन्सीस अंदाज? एक्सपेन्स रेट वेगवेगळे आसता न्ही. प्रायस कितलो आसता? पण हे अशे मास गोंयान हाडून विकप म्हणल्यार इलिगल न्ही ते. प्रॉपर सर्टिफिकेट बी जाय पडटा डॉक्टराची सगळे बी. आता गाडी म्हणून हाडला ते अशें हाडपाक न्हय. डीप फ्रीजर जाय. डीप फ्रीजर आसता. इलिगल जे येता मास खबर नासता लोकांक बी खबर नासता न्ही खरेंच सारकें. आतां 2 दिसांक मास आसा इतलो वास मारता पळय गाडयेसून इतलो वास मारपाक लागला. सो अवेरनेस दिवपाक जाय की बाबा अशें मास घेवप ना. कितल्या फातोडेर धरला आसतले? फातोडी धरला सकाळी धरला. ते मोस्टली गाडयो येतात ते रातचे मग फातोडीच येतात 3 सुमार 4 सुमार. नमस्कार, आमी कुळे पोलीस स्टेशन हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी मोल्या आउटपोस्टाचेर एक गोमास घेवन येतना हे इको गाडी धरलेली आसा. जो पासिंग आसा इको गाडीचो तो मडगांव पासिंग आसा आनी कर्नाटकाच्यान हे गोमास हाडटाले. शेनवाराक केन्ना तर 2 दीस पयलीं बैल मारला. 2 बैलाचे मास हे घेवन येताले. जवळ 300 ते 400 किलो अशी दरम्यान आसा म्हणून अशें चौगले डॉक्टरान सांगलेलें आसा. तेंच्यांनी आयज ते जेन्ना हांगा सॉर्ट आउट केलो तो तेन्ना ताका कळ्ळें की हे खावपाचें मास ना सारकें 2 दीस जाल्ले आसा. तेन्ना तेणी बी आव्हान केलें की लोकांनी अशें तर मास हें करचें न्हू अशें सांगलें आसा. जो तेजे प्रायस विचारलें जाल्यार तो अंदाजे तांकां कांय हें ना. पूण 2 जाणां हे मास घेवन वयतना तांकां 2 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा. पळयत रावात गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ शेट्टीकर. आयतारा सांजे वेळार ढवळी फर्मागुडी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 2 हेडगी गोरवां गंभीर जखमी जालीं. ह्या अपघाताची पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ली आसा. फोंडे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर अशा पद्दतीन हेडगी गोरवांची समस्या उप्राशिल्ल्याचो विशय आयतारा जाल्ल्या कवळे ग्रामसभेत गाजिल्लो.
तेन्ना आतां तरी संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सद्याक आतां आसा ढवळी फर्मागुडी बायपास ऑपोजीट फर्स्ट क्राय शोरूम भगवती देवळा कडेन कितें जालें हायवेचेर एक गाडी 2 गोरवांक मारून गेली. ते आमी CCTV ऑलरेडी चॅक केल्ली आसा, तेजेर क्लियरली फुटेज मेळना. एक बलेनो कार म्हूण कळ्ळें आमकां. परत आमी दुसरे CCTV चॅक करपाचें काम चालू आसा की तांकां मारून ती गेली. आनी अशें कळोन येता की आमकां वरी येता तेणें कोणाक तरी असोच एक्सिडंट हिट एंड रन केस ताका मारून तो हांगाय पावलो आनी हांगा तेणें एक्सिडंट केलो आनी तो गेलो. सो हेज्या पयलीं हांगा एक्चुली अशें एक्सिडंट जाल्ले आसा गोरवांचे. गोरवां कोणाची कितें तें आमकां अजून कांय कळयलें ना. अशें एक्सिडंट जायत आसा कित्याक हो हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो फास्ट येता, एकदां लायटी सारकी पेटना हांगातल्यो आनी हे एक्सिडंट चालूच आसता. सो आयज कवळी ग्रामपंचायतीन हेजेर डिस्कशनूय जाल्लें, म्हणजे गोरवांक लागून हेजेर डिस्कशनूय जाल्लें म्हणजे कितें करपाचें, म्हणजे कशें व्हरपाचें कितें करपाचें. आतां ऑलरेडी आमी ध्यान फावंडेशनाक कॉल केल्लो आसा, तेंच्यांनी ऑलरेडी गाडी धाडलेली आसा. जो ट्रिटमेंट जो आसा टेम्पररी ट्रिटमेंट म्हणटा तो इंजेक्शन तांकां दिल्लें आसा. एक डॉक्टर हांगासल्यान देवाच्या कार्यान तो हांगा असो वयतालो, तो पळोवन रावलो आनी रावन तेणें तेजो फर्स्ट एड किट कितें आशिल्लें तें इमिजिएटली तेणें ताका ट्रिटमेंट सद्याक दिल्लो आसा. सोमारा सकाळी सांताक्रूज वाठारांतल्या एका बंद फ्लॅटाक उजो लागलो. चडशा सामानाचें लासून बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।